गोयचो कास्ट सेन्सस जावचो भंडारी समाजाची राजकीय पक्षांक निवेदनां दामू दुकलता कोर कमिटीचेर केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद भाऊ म्हणटा सरकारा कडच्यान सेन्सस करून घेतले। आडवय कासाक गेल्ल्या कडेन तरणाटो हेमंत देसाय फार लागून सोंपलो। ताचो वांगडी अभिजीत देसायाक पुलिसांनी केली अटक। 5 दीस पुलीस कस्टडी। अभिजितान चुकून ट्रिगर ओडलो म्हूण कागाळात चौकशी चल्ला। 2030 मेरेन केंद्र सरकार 500 गिगावॅट रिन्युएबल उर्जेचे टार्गेट गाठतलो। गोयचे टार्गेट 2029 मेरेन तडीक सोलार एनर्जीक प्राधान्य मंत्री सुदीन उलयलो। ड्रग्साच्या केशीत अटक केल्ल्या अटलाची ANC उपरांत आतां हणजूण पुलिसांनी घेतली कस्टडीत। डॉक्युमेंट नासतना गोंयांत रावपाच्या केशीत हणजुणा FIR। दर्यादेगेवेली बारीक सारीक गाडे विकता गुटखा बंद करात। मेळत थंय थुकतात ट्युरिस्टांक कंठाळो। मायकल मागता बेगर रिहॅबिलिटेशन सेंटर। प्रदेश अध्यक्ष दामू मंत्री रवीची 1-to-1 बसका राजकीय चर्चेचो विषय। दोगूय म्हणटा पक्षाच्या मेळाव्याविशीं चर्चा, रिशफलाविशीं चर्चा खंय नाच। 26/11 हल्ल्याचो मास्टरमाइंड तहावूर राणाक 18 दिसाची NIA कस्टडी। अमेरिकेच्या नवे टॅरिफाक लागून भारताक अस्तंते वाटेन वेपारा खातीर नवे वेपार सोदपाची संद। परराष्ट्र वेव्हार मंत्री S जयशंकराचे वक्तव्य। अमेरिकेत ट्युरिस्टांचे हेलिकॉप्टर न्यूयॉर्क शारात हेडसन न्हंयत कोसळ्ळे। हेलिकॉप्टरात आशिल्ले 6 जाण आगताक सोंपले। मेक इन इंडियाक बूस्ट H-130 हेलिकॉप्टर प्रोडक्शनाक एअरबसाची महिंद्रा एरो कडेन डील।